सरकारान पणजे बंदरांत दर्यांतल्यान ओडून हाडून दवरिल्ली प्रतिभा भीमा बोट दर्यांतल्यान बेगिनात बेगीन काडची म्हण कोस्ट गार्डाच्या डीआयजीन सरकाराक शिटकावणी दिल्या। कांय म्हयने ही बोट मुरगांव बंदरार दवरिल्ली, थंयच्यान एमपीटीन ती हाडून पणजे बंदरात दवरल्या। सुत्रां सांगता ते प्रमाण बोटींत 300 लिटर ऑयल आसा। बोटींतले कावल चोरतात आनी ऑयल दर्यांत सोडटात म्हण सध्या खबरो येवंक लागल्यात। प्रतिभा शिपिंग कंपनीचे हे बोटीची दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस जावंक लागल्या। प्रतिभा भीमा ही प्रतिभा शिपिंग कंपनीची बोट कांदोळे दर्यावेळ काबार करपी रिव्हर प्रिन्सेस ह्या बोटी परस ती व्हडली आसा। दर्यांत आशिल्ली ही बोट एमपीटीन ओडून हाडून पणजे बंदरांत दवरल्या। मिरामारच्यान सुमार 9 नॉटिकल मैलांचेर ही बोट आसा। ह्या बोटीन आशिल्ल्या ऑयलीक लागून व्हडा प्रमाणात प्रदूषण जावं येता अशी भिरांत कोस्ट गार्डान उक्तायल्या। The majority of the oil comes from the Gulf, goes down from our thing, and it doesn't stay in one place. It is those things which go down to the bed, and then they roll down. And just at the start of monsoon, they come up and they show, make our beaches black. And it has nothing to do with any ships, as far as my practical knowledge goes, because Bombay High Court had given the High Court of Bombay at Goa had given a good judgment on this, and they had directed one of the respondent was Coast Guard to get this oil checked, and we have been doing it, and NIOT is also doing a good job on it. प्रतिभा भीमा या ऑयल टँकराची 274 मीटर लांबाय आसा। हो टँकर 44 मीटर रुंद आसा। फाटले वर्सभर ही बोट गोंयच्या वेळेर आसा इतल्या मजगती कोस्ट गार्ड शेनवारा आपणाले वर्धापन दीस मनयता। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। नर्मदेचेर सरदार पटेलाचो जगातलो सगळ्यांत व्हडलो पुतळो उबारपाक राष्ट्रीय एकता मोहीम बीजेपी गोंयांतय चलयता। गांवचो प्रत्येक शेतकार आनी फामिली कडच्यान लोखणाचें सामान एकठांय करतले। ह्या लोखणान 183 मीटर उंच पुतळो उबो जातलो। प्रकल्पाक 2,500 कोटी लागतले। 56 म्हयन्यांत पुतळो उबो करतले। उद्देग मंत्री महादेव नायकाच्या फुडारपणा खाला 190 पंचायतींनी ही मोहीम चलतली। भलायकी मंत्री पार्सेकारान गोंयच्या कार्यावळीची घोषणा केली। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। सरदार पटेल की प्रतिमा। एक ग्रामपंचायत क्षेत्रात पंचायत मंडळ, गावातले प्रगतीशील शेतकरी, सुजाण नागरिक, क्लब, संस्था, मंडळ असतात तांचे अध्यक्ष, असे प्रॉमिनंट नागरिक, संख्येचे प्रश्न ना म्हटला, प्रॉमिनंट नागरिक हे एका वरा खातीर जमाप येता आसतना हे प्रत्यक्ष शेतांत वापरली। सरदार वल्लभभाई पटेल हे शेतकरी असले आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतांत वापरलेल्या लोखंडाचो तुकडो तो प्रातिनिधीक स्वरूपाचे प्रत्येक पंचायतच्या एरियेतून एक पीस आयलो जाल्यार लोखंड ह्या पुतळ्या खातीर प्रत्येक गांवांतसून वतले। ह्या पुतळ्याच्या परिसरांतले जे बगीचे आसात त्या बगीच्यांतले माती गुजरातात जरी असले तरी सगळ्या देशभरातल्या शेतांतली माती थंय पावची। संपूर्ण गोव्यातले जे जितले म्हणून सरपंच, सेक्रेटरी जावं पंच हांच्या हांगा सेमिनार हॉलां बैठक जाल्यो आनी तांकां जे एक दिशा दिल्ली आसा, टायम दिल्लो आसा, तारीख दिल्ली आसा, ते तारखे प्रमाणे ते काम करपाचे तेणी मोठी उमेद दाखयल्ली आसा। आनी आमकां खात्री आसा की जो आमी स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हो जो आता कार्यक्रम मुखार राबयतले तातूंत सुद्दां गोंयच्या जनतेचो प्रचंड प्रतिसाद आमकां मेळटलो। 15 पंचायतींक सँक्शन जाल्यात, त्याच्यानंतर अनेक एप्लिकेशन्स आयिल्लीं आसात। 1 कोटी सँक्शन ऑर्डर दिल्या, वर्क ऑर्डर ह्या दिसांनी आमी काडटले। पणजेचो कार्निवाल गोंयची परंपरा दाखोवपी आसचो म्हण पणजे महापालिकेन अंदू स्वता कार्निवाल करपाचें थारायला। महापौर सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा लोकांक पारंपारीक कार्निवाल पळोवंक मेळपाक जाय, थंय कमर्शियल चित्ररथांक सुवात आसची ना।
पहिल्या दिसा पारंपारीक चित्ररथ आणि मागीर 3 दीस मिरामार म्युझिक फेस्टिवल दवरपाचो महापालिकेचो विचार जाल्ला. मांडवी वेलो समांतर पूल आणि ताच्या रस्त्याविशीं सरकारान महापालिकेक खंय अजून कांयच कळोवंक ना. कार्निवाल पळोवंक येतले गोंयकार आनी टुरिस्टांक गोंयचे पारंपारीक चित्र आनी संस्कृती दाखोवपा खातीर तशेच तरेचो कार्निवाल करपाचो विचार पणजे महापालिका करता. म्हूण महापालिकेन हालचाली सुरू केल्यात. कार्निवालांत ब्राझीलाचे चित्ररथ हाडपा खातीर महापालिका हे विशीं ब्राझीलाचे दुतावासा कडेनूय उलयतली. कार्निवाला उपरांत मिरामार दर्या देगेर म्युझिक फेस्टिवल करपाचो विचारय महापालिकेन चलयला. Last couple of years, the government, that is the tourism department, is to organize the carnival on their own, even in the capital city. This time when we had a meeting, we had told the minister and the concerned people that CCP will organize the carnival on its own and that they will have a 3-day bash at the Miramar beach, for which we are in touch with the organizers. We want local participation to take place more than the viewers, because we want real carnival, the lively carnival which is used to be in the yesteryears. We just don't want junk cars and people going on cycles, and it should be real carnival. We don't want commercial floats. Otherwise people should come for carnival. That is the reason we have spoken to the tourism minister, and we are in touch with the Brazilian embassy, and things are moving in the right direction. मांडवीचेर समांतर पुला विशीं सरकारान महापालिकेक कांयच कळयल्लें ना अशें फुर्ताद म्हणटा. We are not aware of anything. Government have taken decision on their own. CCP has not deliberated anything on this. Neither the government have written to us, neither have we given any NOC for the same. देवेंद्र गांवकार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसो.